नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। पंचायत खात्यान पंचायतीच्या वॉर्डाचे डिलिमिटेशन केले पुराय। 39 नवे वॉर्ड तयार। वट्ट वॉर्ड आता 1522। केळशी नव्या पंचायतीक 7 वॉर्ड। मंगळार मेरेन रिझर्वेशनय तडी। गोंय सरकारान गुटखा पान मसाल्याचेर वर्सभरा खातीर घाली बंदी। खंयच्याय आकारांत कसल्याय कंटेनरांत तंबाखू आशिल्ली कसलीच उत्पादन, विक्री, वितरण वा वापराक बंदी। इंदोर सगळ्यांत नितळ शार। इंदोराक स्वच्छ सर्वेक्षण 2017चो केंद्राचो अवॉर्ड। गोंयची राजधानी पणजे 90व्या नंबरार। उत्तर प्रदेशाची शारां नितळसाणीत सकयल्यान पयली। ओला उबेराचेर कॅम्पेनीन गोंयकार टॅक्सीवाले नेर्वोस। गोंयकार टॅक्सीवाल्यांनी दवरलो मंत्री आमदारांचो रस्तो। विजय म्हणटा नवी टॅक्नॉलॉजी वापरात जाल्यार काम धंदो चालवा। दर्यांत एलईडी बुल ट्रॉलिंग करून नुस्तें मारपाचो इशू गोंय सरकार व्हरतलो केंद्रा मेरेन। एक्शन घेवप गोंयचे अधिकार कक्षेंत ना। मंत्री पालयेकाराची कलेक्टर कोस्टल पुलिसां बरोबर बसका। इलेक्शन जालें, बेतोड्या घोटवाडा बोंडबागचें उदक गेलें। नळ आसा, उदक ना। कोडार न्हंय गांवांक लागीं, मात गांवांनी बांयूय ना। 7/24 उदका पुरवणेचेर खबरां मेळ्ळीत। खासा रिपोर्ट। एमपीटीची जनसुनावणी सोपून सोपना। 7 दीस जाले। शुक्राराय सुनावणी। लोक बेजार। 3 दिसाचे सुनावणेचे प्रकरण पावलें 8व्या दिसार। सुनावणेचो निष्कर्षच ना। आनी खेळामार ओएनजीसीन जोडलें सेगीत दुसरें जैत। ऑल इंडिया व्हॉलीबॉल सर्तींत पंजाब पोलिसांक पयलें जैत। पंचायत खात्यान पंचायतीच्या वॉर्डाचे डिलिमिटेशन पुराय केलां। डिलिमिटेशना उपरांत 39 नवे वॉर्ड तयार जाल्यात। 16 पंचायतींत 32 नवे वॉर्ड जाल्यात। केळशी ह्या नव्या पंचायतीचेर 7 वॉर्ड। मंगळार मेरेन खातें रिझर्वेशनय पुराय करतलें म्हूण पंचायत संचालक सध्या कामतीन सांगलां। ह्या वेंचणुकेंत शेड्यूल कास्ट जमातीकय रिझर्वेशन मेळूंक शकता। तसो प्रस्ताव सरकारा कडेन निर्णय घेवंक धाडला। 186 पंचायतींचे आतां 1522 वॉर्ड जाले। पंचायत वेंचणूक 12 जून वा ताचे पयलीं घेवच्यो म्हूण कोर्टान सरकाराक सांगलां। सरकारान त्या उपरांत वेंचणुकांची नवी तारीख जाहीर केल्ली ना। मात पंचायत खात्यान हायकोर्टाक सांगिल्ले प्रमाण डिलिमिटेशनाचें काम सोपयलें। डिलिमिटेशना उपरांत वार्ड अशें वाडटा। पंचायत खात्यान पंचायत वार्डाचे डिलिमिटेशन पुराय केलें। डिलिमिटेशना उपरांत 39 नवे वार्ड तयार जाल्यात। 16 पंचायतींनी 32 नवे वार्ड तयार जाल्यात। केळशी ह्या नव्या पंचायतीचे 7 नवे वार्ड। 186 पंचायतींनी ह्यो वेंचणुको जातात। 186 पंचायतीचे आतां एकूण 1522 वार्ड। मंगळार मेरेन पंचायत खातें वार्डाचे रिझर्वेशन पुराय करतलें। सध्या ओबीसी आनी एसटी रिझर्वेशन जाता। त्या भायर तिसरो वांटो बायलांक रिझर्वेशन आसता। पयलेच फावट शेड्यूल कास्टाक पंचायत वेंचणुकेंत रिझर्वेशन मेळपाक शकता। शेड्यूल कास्टाक रिझर्वेशन दिवपाची फायल निर्णया खातीर खात्यान सरकाराक धाडल्या। अशें आसतलें बायलांचें रिझर्वेशन। 5 वार्डांचे पंचायतींत 1 आनी 3 वार्ड बायलांक रिझर्व। 7 वार्डांचे पंचायतींत 3 आनी 4 वार्ड बायलांक रिझर्व। 9 वार्डाचे पंचायतींत 3, 5 आनी 8 वार्ड बायलांक रिझर्व। आनी 11 वार्डाचे पंचायतींत 1, 3, 5 आनी 8 हे वार्ड बायलांक रिझर्व आसतले। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। गोंय सरकारान गुटखा आनी पान मसाला वर्सभरा खातीर बंद केला। गोंयभर पान मसाला आनी गुटख्याचें उत्पादन, साठवण, वितरण आनी विक्री सरकारान एका वर्सा खातीर बंद केल्या। चाप तंबाखू, प्युअर तंबाखू, खैणी, खर्रा, चैनी आनी स्कॅन्टेड तंबाखू, फ्लेवर्ड तंबाखू आनी जर्दा अशें खंयच्याच नांवान, खंयच्याच आकारान पॅक केल्लीं आसूं तंबाखू आशिल्लीं कसलींच पाकिटां, पावच वा सॅचेटां वा कंटेनर्स वापर, विक्री, उत्पादन आनी विक्रीक बंद केल्यात। गोंयचे एफडीएन ब्रेस्तारा सांजे हो आदेश काडलो।
मार्केटात वेगवेगळ्या नावान तंबाखू, पान मसालाची पाकिटां, गुटखा, सिगरेटी, खैणी, जर्दा मेळटा। गुटखा, पान मसाल्याचे उत्पादन, विक्री, सांठो, वितरणाक बंदी। तशेंच सिगरेटी, बेटे तंबाखूय मार्केटात मेळटात। तांचेर FDA हेल्थ खात्यान बंदी घाल्या। कोणूय जर विकत आसत जाल्यार ताका दंड जातलो। राज्यांतल्यान तंबाखू ना करपा खातीर हो एक प्रयत्न। इंदोर देशांतलें सगळ्यांत नितळ शार। इंदोराक स्वच्छ सर्वेक्षण 2017चो अवॉर्ड मेळ्ळा। केंद्रीय शार उदरगत मंत्री व्यंकय्या नायडून जैतिवंत नितळ शारांची वळेरी जाहीर केली। फाटली 2 वर्सां लागून सुमार 500 शारांनी हो सर्वे केल्लो। मात गार्बेज ट्रीटमेंट आनी सॅनिटेशनाचे वर्र मारपी सरकाराची गोंयची राजधानी पणजे 90व्या नंबरार। उत्तर प्रदेशांतलीं शारां नितळसाणीक सकयल्यान पयलीं। India's top clean cities are rank number 1, Indore, Madhya Pradesh. Rank number 2, Bhopal. Rank number 3, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Rank number 4, Surat, Gujarat. Rank number 5, Mysore, Karnataka. Rank number 6, Tiruchirappalli, Tamil Nadu. Rank number 7, New Delhi Municipal Council. Rank number 8, Navi Mumbai, Maharashtra. Rank number 9, Tirupati, Andhra Pradesh. Rank number 10, Vadodara, Gujarat. Results of this year's survey confirmed that a major transformation in respect of sanitation is taking place in Madhya Pradesh, Gujarat, Jharkhand and Chhattisgarh, followed by Andhra Pradesh and Telangana. So let us call them as the movers and shakers of the ongoing cleanliness drive. In Madhya Pradesh and Jharkhand, all the cities surveyed this year have substantially improved their ranking over that of 2016 and 2014, with Uttar Pradesh alone accounting for 25, that is half of them. This is an unfortunate situation. Rajasthan and Punjab have 5 cities each in the bottom 50, followed by Maharashtra with 2 and 1 each from Haryana, Karnataka and Lakshadweep. ओला उबेरा खातीर चालू जाल्ले सोशल मिडिया कॅम्पेनी उपरांत नर्वस जाल्ले गोंयकार टॅक्सीवाल्यांनी आतां मंत्री आमदारांक गाराणी सुरू केल्यात। गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांनी मॉडर्न टॅक्नॉलॉजीचो वापर करून तांचो काम धंदो साल्वार करचो। येता त्या बुधवारा टॅक्सीवाल्यांच्या प्रस्नाचेर चर्चा जातली म्हूण TCP मंत्री विजय उलयला। टॅक्सीवाले ताका मेळपाक गेल्ले। गोंयांत टॅक्सीवाले लुट्टात म्हूण सध्या उबेर ओला टॅक्सी खातीर सोशल मिडियाचेर कॅम्पेन चल्ल्या। आता सरकार कॅम्पेनीची दखल घेत म्हूण टॅक्सीवाले काचाबूल जाल्यात। साऊथ गोवा कलेक्टर ऑफिसात टॅक्सीवाले सकाळी फातोड्डेचे आमदार मंत्री विजयाक मेळ्ळे। त्या वेळार विजयान टॅक्सीवाल्यांचो विशय मुखार व्हरता पूण टॅक्सीवाल्यांनी मॉडर्न टॅक्नॉलॉजीचो वापर करचो अशें म्हणलें। गव्हर्नमेंट डिसायडींग ऑन CRZ ऑन वेडनेसडे हे बुधवारा आमी CRZाचे खातीर बसपाचे आहा। त्या टायमार आमी हो इशू खोलायेन डिस्कस करता आनी आमी एक स्टँड घेता। म्हजें पर्सनल ओपिनियन अशें आसलें की स्थानीक लोकांक गोंयकारांचो इंट्रस्ट आमी प्रोटेक्ट करूंकूच जाय। पूण जेन्ना एक प्रश्न येता की टॅक्नॉलॉजीक तुजें उत्तर कितें आहा, हाजें आमकां उत्तर आसपाक गरज आहा। सेकंड, एक युनिवर्सली हेल्ड डॉक्ट्रीन आतां अशी आहा की कंज्युमर इज किंग। सो कंज्युमर इज किंग म्हणटकीर गोंयांत आमी कशें प्रॅक्टीस करता आनी कशें करतले विथ दीस पॉलिसी ऑफ अवर्स इज वॉट वी हॅव टू डिसायड। आय हॅव टोल्ड देम that government is not in favor of any platform like Uber and all that. Government is ready to support the local taxi owners to create a platform. कांय लोक खंय टॅक्सीवाल्यांच्या नांवान बेठेच बोवाळ मारतात। गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांचे भाडे खंय व्हडलेशें ना अशें चर्चील उलयलो। ते जे 5 स्टार हॉटेल पळय आहाय त्या हॉटेलां पळय जे टॅक्सी चलताय तेका पाशियारा गेले पयशे हॉटेल हारिपता ते घेयनाय पयशे जाल्यार हॉटेल तें 4 रुपये को जालना टुरिस्ट म्हारग पडटा जाल्यार आनी हेका लागून तुमी ते टुरिस्ट टॅक्सी मिटर दिला पास करताय। वॉट इज द रिजन?
तेंगेली रेट जे पळय आहा एमी पाट दिल्ली आहा ह्या हॉटेलांनी ती रेट सारकी मिनिमम आहा, कांयच वायट ना. ते एअरपोर्टाक समज वारका आसोन तर एअरपोर्टाक तरी बाळे मारता जाल्यार तेगेले हाली 1000 to 800 बाळे तेच्या वर कितें वयर मेळना तेंका, तेच्या वयर तेंका बाळे मेळना. आनी हांव म्हणटा जेन्ना हे पयशे कोण पण घेता ही 500 रुपयाची ते कोण जाले 500 रुपयाचे घेता जाले ते पयशे घेता जाले जे पळय हॉटेलवाले आहाय ते पयशे खाताय. आनी हें आयज प्रॉब्लेम जाला. तूं मागीर टूर ऑपरेटरा ते मेळ्ळे एश कोन कोण टूर ऑपरेटर आयले आयज टूर ऑपरेटर म्हणून कित्याक ते व्हडले बिजनेस फॅक्टरी जाल्यो. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. दर्यांत LED आनी बुल ट्रॉलिंग करून नुस्तें मारपाचो इशू केंद्रा मेरेन पावोवपाचो निर्णय नुस्तेमारी मंत्री पालयेकारान घेतला. LED आनी बुल ट्रॉलिंग 12 नॉटिकल मैलांच्या भायर जाल्ल्यान गोंय सरकार ताचेर खंय एक्शन घेवंक शकना. त्या खातीर केंद्रा कडेन वचपाचें थारायलां. सोमारा दोनूय जिल्लोधिकारी आनी कोस्टल पुलिसां बरोबर बसकेंत हो निर्णय जालो. LED आनी बुल ट्रॉलिंग करून नुस्तें धरतल्यांक कितें तरी उपाय काडपाचें नुस्तेमारी मंत्रालयान थारायलां. LED लायट वापरून नुस्तें धरप चालूच आसता. त्या बरोबर बुल ट्रॉलिंग म्हणजे 2 ट्रॉलर एकूच जाळ घेवन दोनूय वाटांनी बरोबर ओडून नुस्तें धरतात. हे दोनूय पद्दतींनी नुस्तें धरपाक गोंय सरकारान बंदी घाल्या. मात गोंयची बंदी फकत 12 नॉटिकल मायल्सा मेरेन चलता. ताचे भायर ह्यो व्हडल्यो बोटी अशेच पद्दतीन नुस्तें धरतात. तांचें कशें कितें करपाचें तें थारावंक ब्रेस्तारा पालयेकारान जिल्लोधिकारी आनी कोस्टल पुलिसांची मिटींग घेतली. 12 नॉटिकल मायल्सा भायर गोंयचे कायदेशीर कांयच चलना म्हण आतां केंद्र सरकाराक मेळपाचें थारायलां. LED फिशिंग जाता आणि बुल ट्रॉलिंग जाता तश्यो कंप्लेनी आज पर्यंत कांय येयल्ल्यो ना. पण हें जाता अशें लोक कंप्लेनी करतात. म्हाका सुद्दां खूब जाणांनी सांगलें की अशे कंप्लेनी म्हजे कडेन आयिल्ल्यो आसा आनी जाता म्हणून सांगतात ते. पण ऑफिशियली कंप्लेन कांय आयिल्ली ना. पण हांव अशा मताचो आसा की हे जे LED फिशिंग आणि बुल ट्रॉलिंग आसा ते कायमचें बंद करूंक जाय. आणि हांव पळयतलो की ते कायमचे बंद जातले. 12 नॉटिकल्स माइल्स के अंदर नहीं होता जी, और ऐसा कंप्लेंट भी आज तक नहीं आया है. उसके बाहर जो होता है वो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता. इसके लिए मैं अभी जब दिल्ली जाऊंगा तो यूनियन मिनिस्टर से मैं बात करूंगा इसके बारे में और बाद में देखा जाएगा कैसा करना है करके. LED आनी बुल ट्रॉलिंग पद्दतीन नुस्तें धरपाचेर गोंय सरकारान बंदी घाली तरी ती फकत 12 नॉटिकल मायल्सा मेरेन लागता आनी शेजारच्या कर्नाटक महाराष्ट्र सारकेल्या राज्यांनी तशी बंदी घाल्ली ना. त्या खातीर गोंयचे बंदीचो जाय तसो परिणाम सध्या तरी जायना. केंद्र कितें थारायता ताचेर गोंयच्या नुस्तेमारीचो फुडार. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. ब्रेक.